हांव सगळ्यान पयलीं हांव तुमचे आभार मानता, कारण तुम्ही रातीचो दीस करून ज्यो कितें रास्त मागण्यो आसा तुम्ही आमच्या कडल्यान मागयता, त्याच्या बद्दल हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं। आनी हांव तुमकां एक दोन उतरां सांगूंक सोदतां। अब की बार मोदी सरकार, बाबा सरकार, बाबा सरकार आणि भाभी सरकार उरलें। भाभी सरकार कितें जालें? पडला खंय पडलो? बिल्डींग वयल्यान आनी लागलो? फक्त भाजपा म्हणटा तूं? भाजप बाबा जपा। काय असे मोजकेच मतदारसंघ आसा जाचेर भाजपाची पुराय भिस्त आसता नॉर्थ गोवान आपलो उमेदवार निवडून हाडपा खातीर लोकसभेन आसा। अशे दोन मतदारसंघान आमी वतले जेका ट्वीन मतदारसंघूय म्हणपाक शकता। पर्ये आनी दुसरो मतदारसंघ वाळपय जंय हायेस्ट मतदान जालें। ह्या मतदारसंघान रिकॉर्ड मतदान जालें आनी ताजे उपरांत आतां कावंटिंगा वेळार कळटलें की हांगा भाजपाक लीड कितली मेळटली ती, कारण हांगा भाजपाचें प्राबल्य दिश्टी पडटा। ह्या मतदारसंघान वचून आमी लोकांक मेळटले आनी उलयतले की खंयच्या विशयाचेर तांणी मतदान केलें आनी मतदानाचो अनुभव कसो आशिल्लो। ही सिरीज आसा बिफोर इंक ड्राय, पावर्ड बाय पंचामृता, ट्रॅव्हल पार्टनर्स काउंटो होंडा, 20 years of trust and performance. Kaunto Honda rides on. एक सांग पळोवया म्हाका, इलेक्शन कशें जालें? इलेक्शन बरें जालें सारकें नेटान? हय हय हय, सगळ्यांचे हे बरें जालें। तुजो मतदारसंघ खंयचो? मतदार वाळपय मतदारसंघ हांगचोच? हय हय। चड मतदान जालें ह्या फावटी? मतदान म्हणजे जालें, बरें जालें नेटान? नेटान जालें, सगळे लोक येयल्ले। सगळे भाजपा काय भाजपाक कमी पडटली? भाजपा म्हणजे हांगासर भाजपूच आसा न्ही। भाजप आनी आमचो हेल्थ मिनिस्टर एक आहा तोच सगळे 70 सांबाळटा आनी त्या एक पर्या आसा ती एक सांबाळटा, म्हणजे त्याच्या हेतूरसूनच भाजपूच हो फुडें आसतलो अशें दिसता। अशें दिसता। तुमचें मत कोणाक मारलें सांगू नाका, मत मारलें काय ना तें तरी सांग। मारलें कोणाक मारलें हो तुजो सामको? तुजो सगळ्यान चड उरला मरे हे। ते आमच्या मनानसून आहा न्हू, म्हणून हांव म्हणला वोटींग हे आमच्या हक्क आसा न्ही। बरें, करता काम कितें करता तूं? हांव एक हांगासर म्हजें शॉप आहे आनी हांव एक कोचिंग सेंटर सांबाळटा। हे शॉप तुजें? शॉप म्हजें हे घर, हे एक भाड्याक। हांगाचोच तूं? हय, आनी हांव कोचिंग सेंटर GCA कोचिंग सेंटर हांव वाळपय सांबाळटा। अच्छा, हय हय हय। GCA म्हटल्यार गोवा क्रिकेट एसोसिएशन। सो यू आर क्रिकेटर? अबाउट 45 years हांव आतां क्रिकेट खेळटा। तितून आमचे 70चे 1-2-3 भुरगे आमचे एक स्टेटाक खेळटात। एक आमचे गांवांतले भुरगे सुनंदा येत्रेकर गेली 15 वर्सां गोवा क्रिकेटाक खेळटा आनी 70तल्या गांवांतले गाडी नासतना सुद्दां एक भुरगे आमचे स्टेट लेवलाक म्हणजे नॉर्थ झोन सावथ झोनाच्या हितूरसून ह्या वर्सा आसले। त्याच्या वांगडा एक मिताली गवणकर म्हणून एक आसले दिसता, दोग जाण आमची स्टेटाक खेळिल्ली। पण आमकां मातसो वाळपय तो म्हापसा वचपाक म्हणजे खूब त्रास जाता की वचपाक ट्रान्सपोर्टाक येवंक गावना, तरी आमची क्रिकेट बरी आसा, हेज्या फुडें आसतली। आनी आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान आमकां एक ग्रावंड करून दिला। IPLाक कोणा सपोर्ट केलो? IPLाक हांव मुंबय इंडियन्स आसलो, कारण इंडियन्स प्लेयर्स बरे मुंबय इंडियन्स आसा आनी आमची महाराष्ट्राची गोवा एकी कडेन म्हणून आमी मुंबय इंडियन्स सपोर्ट करता। अरे देवा, वायट दिसला? ना वायट दिसना, हो खेळ आसता। आयज फुडें बरो शिकोवचो, कारण ते 5 जिखले जाल्यार एक तरी सकयल आसता, वयर सकयल हे सदांच आसता न्ही। राजकारणाच्या खेळांत मात तूं वन सायडेड खेळटा? ना राजकारणाचे म्हणजे जो मनीस आमकां हेल्प करता तो सदांच आमी त्याच्या फाटल्यान आसता। ऑपोजिशन ना? ऑपोजिशन ना म्हणजे आतां ते वयर आहा, कारण तो कामां जर करतालो ऑपोजिशन कोण नासतलो न्ही हांगासर, कारण तो एक कामां लोकांची गरीब लोकांक काम लायता। म्हणजे 70 सारको असो भाग की मागास आसलो आनी एक म्हणजे लोक गरीब आसले आनी आयज त्याच्या हितूरसून दोगांच्या वाळपय परी मतदारसंघान तेणे लोक गरिबांक बरे कामाक लायल्यात, सर्विसीक लायल्या। म्हणजे अर्दी बायलां जी आसात की तांकां खबर नासलें आपूण जिवनान एक गव्हर्मेंट काम गावता, पण तांकां गावलें। भाशण बी दिवपाक? ना हांव असो की खेळांनी लेक्चर दिता म्हणून हांव हे उलयता। लेक्चर दिता? लेक्चर म्हणजे भुरग्यांक शिकयता। ह्या फावटी घोशणा कितें जाल्यो सांग पळोवया? कसले म्हणटा? बाबा तुम आगे बढ़ो काय मोदी तुम आगे बढ़ो? दोगांचे। मोदी म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटाक भारत देशांत मोदी हो, भायर बी लोकांक मोदीच जाय म्हणटा। आनी आमी वाळपय कारणान 70कार आसल्या कारणान आमकां विशीत राणे दिव्या राणे जाय, इतकेंच आनी कांय जालें। अब की बार
अब की बाबा. बार मोदी सरकार बाबा सरकार बाबा सरकार आणि भाभी सरकार उरलं हा तुझें. भावी सरकार तिची आनी खूब हें आसा कारण गोंयान जास्त अशी तीच लिडिंगान येयल्ली न्ही हेज्या फुडें तीच आसली कारण ती गोरगरिबांक जाणून घेता हो सुद्दां एक गरीब गवळी हितुरलो की कपट एक गांवान रावता कपोटेचो तो. हय हय तो सुद्दां आयज कामाक लागलो आ, कारण तेजे झोपडीचें घर आसलें आयज तेणी स्लॅपाचें घर बांदलां कपोटेचो. कपट एक हा मागे तू पहिली काम कितें करी? पयलीं अशें आमी बेकार अशें हा बेकार आता कामाक लागलो. आतां कामाक लागलेले जाली 15-16 वर्सां 15-16 वर्सां. हय. खंय वता तू कामाक? हांगा आतां उसगांव तिस्कारा उसगांव तिस्कारचे. बरें चल्लां. हां बरें बरें वेवस्थीत आतां सुद्दां आमची कसली कामां जर पेंटींग आसली न्हू जाल्यार बाबाच करता आनी ते आसा म्हणत हांगा आतां आमची मातशी 70 आसा नाजाल्यार हेच्या फुडें आनी कोण जावपाक बी मुश्कील आहा जातालें पूण चड इतले डेवलपमेंट करीत म्हणून सांग कित्याक तेंच्या आयज पासून करीत येयला न्हू सगळे वेवस्थीत सगळ्यांक पळयला. हय पयला आनी तेंचे न्हू गरिबांचे चड हे आसता कळ्ळें न्हू तेका लागून ते तशे ते म्हणटा कितें सदांच गरिबा फाटल्यान चड लक्ष घालूंक जाय अशें म्हणटा अजुनूय तेंचे रोप तेच आसता. मतदान कशें जालें? मतदान बरें जालें. बरें जालें. तू खंयचो? हांव वाळपयचो ना. हांगचोच. हय. वाळपय सगळे वाळपयचे म्हणटा मागीर ना, पयल्या वाळपय कोण ना, म्हणटा बसचे ना, वेळसाचो ना कोण ना आनी वाळपयचो. कोण. सारको प्रॉपर प्रॉपर वाळपय. वाळपय. मतदानाक बरो गेलो. हय. मुद्दे आतां कितें लक्षांत दवरून मतदान केलें तुवें? म्हणल्यार कोण आमकां फुडें सपोर्ट करतलो ते धरून म्हणल्यार कोण आमकां सपोर्ट आनी आमची कोण कितें काम करूं शकता आमचें फुडलें कितें तें करून वोटींग केलां. कितें जालें? पडला खंय पडलो? हांगा बिल्डींग वयल्यान हेचे वयल्यान पडला शिडी वयल्यान पडला आनी लागलो? लागलो रावता खंय तूं? आमी वेळगे आसता वेळग्या. हय रावपी खंयचो तूं? हां रावपी वेळग्या. वेळगेच रावता करमळी वेळगे ये हा. 70तले वेळग्या. हां हय तेतून काम कितें करता? काम असेच करता लोकांची लोकांची. हय मतां मारली काय हांगा काय गांवांत ना मतां? माता हांगासरूच मतां कशी जाली? बरी जाली तूं लायनीन उबो रावचें पडलें काय रोखडें मतदान करपाक मेळ्ळें? रोखडी जाली आमची रोखडी जाली. हां दाखय पळोवया बोट. ते बोटाची हांव तुजी खूब उरला मरे न्ही हेजेर खूब उरला. माझी खूब उरला हय एका वटेनूच दिसता म्हाका भाजपाकूच मतदान. ना 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 तशें कितें थंय एका वटेन ना थोडे काँग्रेसीकूय करता. म्हटल्यार हांवें कोणाक केला ते हांव तें सांगू नाका रे तुवें केलें तें सांगू नाका. पूण अशें आसा काय फक्त सगळे भाजपाकूच करतले अशें आसा? तशें ना म्हणजे लोकांचेर डिसिजन न्हू ते आपल्याचेर म्हणजे BJP करूं शकता कोणी कोणाकूय करूं शकता न्हू तशें. हां तशें. आतां मत मारल्या म्हळ्यार तुजें आतां हातीक दिसपा ना गेले न्ही. हय बरें मत मारल्या ताणें. हे कितें घेवन वता रे तूं? दुकान आहा तुजें? ना पार्सल डेलिव्हरी. हां डिलिव्हरी बॉय. डिलिव्हरी काय आनी एमेझॉनची डिलिव्हरी? ना ऑल रावंड डॉक्युमेंट सगळे. मागीर तुका आतां सगळ्यांची घराची नांवां बी खबर आहा. आतां गांवांत रेंज ना जालं आनी पार्सल जालें जाल्यार विचरून वचपाचें पडटा डायरेक्ट. गांवांनी थंयसर आतां कितें लायक हिवऱ्या माळोली बी म्हणटा तशें विचरून वचपाचें पडटा. थंय रेंज कसलीच ना. कोणाचें घर? हय कोणाचें नांव घेवपाचें तेजें सांगपाचें एड्रेस खंय घर काय विचरून वचपाचें तो एक प्रॉब्लम आहा व्हडलो गांवांनी रेंज नासल्या कारणान. आडनांवूय सेम आसता तोय हय प्रॉब्लेम तो डबल नांवाचें आसता न्ही. हय 1, 2, 3 नांवाचे. हय राजू गांवस म्हळ्यार कितलेशेच राजू गांवस राजगांव आसतले आसता हय न्ही. हय. वाळपय मतदारसंघात आयले किंवा पर्या मतदारसंघात आयले की एकाच वटेन लोक उलयतना दिश्टी पडटा ते म्हणटा भारतीय जनता पक्ष. आनी ताजें कारणूय आसा की पॉप्युलरिटी आसा विश्वजीत राणेंची ती हांगा स्पश्टपणान दिश्टी पडटा. आमी हो एपिसोड शूट करतना घडये प्रत्येकाक दिसत की आमी भाजपा वतीन हो एपिसोड शूट करता पूण आमी जी दाखयता ती सत्य परिस्थिती आनी रँडम मेळिल्ले लोक सुद्दां भारतीय जनता पक्षाच्या फावरान उलयता. पायलट कोण हांगा? कितले वर्सां पासून जाला? 15 वर्सां हांगात. हांगात भाडें खंयच्यान खंय मेळटा? भाडें सगळे कडेन मेळटा बघा 70 कितके आहा खंय पणजी मडगांव वास्को ओगीच हांगच्यान पणजे वता तूं? हय पणजे वयता म्हापसा बी वयता म्हापसा? मोपा बी वयता
लोक हांगच्यान भाडे घेवन घेऊन म्हापसा वयता ओल्ड गोवा परमीट गोवाचे आसा परमीट गावचे आसा, पूण लोक वता काय वयता की आतां पणजे वचपाक कितले घेता तूं 700 रुपये 700 पणजे पावता पावता सारकें सारखे आनी येतना मागीर कोण मेळटा तुका कोण मेळ्ळ्यार हात कोणी हात केल्यार ते घेवन येतात ना जबरदस्ती करिना तो जबरदस्ती करपाकूय मेळना बस बस कसो म्हणटा तशें म्हणा हय तेच आतां मग वास्को गेले वास्को 1000 रुपया वास्को 1000 1000 रुपया मोपा एअरपोर्ट 1000 रुपया मोपा येता तुका भाडे हांगच्यान येता, येता. एअरपोर्टाचेर वचपाक येता बरें म्हयन्यान 2 म्हयन्यान केन्ना केन्ना येता सगळ्यान चड लांब भाडें खंय मारला तुवें काणकोणा काणकोण काणकोण कितले पयस हांगा जेन्ना चलय ते कितले घेतले तुवें 85 किलोमिटर कितले घेतले 1200 रुपया 1200 रुपयान काणकोण पावता तूं कोण ट्युरिस्ट आशिल्लो ट्युरिस्ट हांगाच हांगचो हांगचो. गाई आशिल्ली दिसता मातशी काय ना हां ताका फिरपाक वचपाचें आसलें ते रिटर्न भाडें येयलें म्हणजे जालें ते 1700 रुपया घेतले मतदान कशें तूं खंयचो हरशी आमनी वाळपयतात वाळपय वाळपय काय नानस. वाळपय नानस. वाळपय नानस वाळपय मतदारसंघ मतदान मतदान केलें काय ना केले सगळें तुका लायनीन उबो रावचो पडलो इजी जालें इजी म्हणजे काय इजी म्हणजे इजी जालें आसा अजून अजून काडून उडोवना आसूं ते याद दवरपाक या कॅम्पेन विम्पेन केली गेल्लो तूं पळोवपाक भाशणां बी ना 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 तशें आमकां इंट्रस्ट ना भाशणां भाशणान इंट्रस्ट ना माझा इंट्रस्ट ना ते सांगता एक करता तूं हांव सगळ्यान पयलीं हां हांव तुमचे आभार मानता हां कारण तुमी रातीचो दीस करून ज्या ज्या वाठारांत वचून ज्या ज्या लोकांच्यो ज्यो कितें रास्त मागण्यो आसा त्यो तुमी आमच्या कडल्यान मागयता त्याच्या बद्दल हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव तुमकां एक 2 उतरां सांगूंक सोदतां हांव काँग्रेसीक काम केलें पण काँग्रेस बरी आशिल्ली मागीर हांव आम आदमी पार्टीक काम केलें त्याच्या उपरांत BJPक सुद्दां हांव 4-5 वर्सां काम केली पण आमी काम केलें पण आमकां एक कामा पुरते यूज केलें वयता आनी दुसरी गजाल काँग्रेसीनूय कामां पुरते यूज केले सगळेच लोक आतां यूज करतात न्ही त्याच्या माध्यमांतल्यान हांव उलयतां आनी 2 म्हाजे शब्द आसा ते हांव पुरे करतां तुवें भाशणां आयकून मत मारूं ना कोणाचें मत म्हाजें मतात म्हाका म्हाज्या मनान दिसलें हांव ताका कोणाक जाय ताका मार तूं स्टेप मारता थंय आनी मागीर चिंतता काय पयलीं चिंतून मतदानाक हांव चिंता डायरेक्ट डायरेक्ट ठेवून मतां मारली मतदान मार एका वटेन भारतीय जनता पक्षाक चिंता आसा की मायनॉरिटी कम्युनिटी गोंयभर आपल्या वटेन रावतली काय ना जाल्यार वाळपय मतदारसंघान असो फॅक्ट आसा की मायनॉरिटी कम्युनिटी भारतीय जनता पक्षा वटेन रावपाची शक्यताय आसा आनी फॅक्टर एकूच विश्वजीत राणेची जी पॉप्युलरिटी आसा ताका लागून ही कम्युनिटी हे फावटी भारतीय जनता पक्षाक मतां मारतली अशें दिसता आतां म्हाका सांग मतदान हांगा हायेस्ट जालें पर्या आनी वाळपय चड हायेस्ट जालें सेकेंड हायेस्ट सांखळे जालें लोक आपूण जावन भायर सरले काय फोर्सिबली भायर काडचे पडले बाबाक लागून आपूण जावन सगळे भायर सरले बाबा बाबाक लागून सो हांगा सगळे बाबा सगळे बाबा एक म्हणटा आमी की भाजपा आनी मुस्लीम भाजपाक मतां मारचे ना ना तशें कांय ना म्हणजे मुस्लीम मतां भाजपाक लागून न्हू बाबाक लागून वोट करता हांगा बाबा भाजपान आसूं या खंयच्या पार्टीक आसूं बाबाक लागून वोट करता म्हाका सांग ह्या फावटी मायनॉरिटी कम्युनिटी भाजपा वटेन रावचे ना म्हणून सगळे कडेन प्रेडिक्शन आसा गोंयानूय वाळपय तशें आसा ना जर आमी वाडपयची गजाल करीत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयाच्यान मातशे डिफरंट सेंटिमेंट्स हांगा आसा लोकांचे आनी ते सेंटिमेंट BJP वाटेन जर आसा ते बाब विश्वजीत राणे जे आमचे माननीय MLA आसा वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीचे तांकां लागून आमकां फूल अशें खात्री आसा की हे फावटी इवन मायनॉरिटीचे वोट आहा मॅक्झिमम वोट जे पडटले ते BJPक पडपाची फूल शक्यता आसा हांगा लीड मेळटली BJPक फॉर शुअर हय ऑफकोर्स विश्वजीत राणे इज अ फॅक्टर येस प्रायमली विश्वजीत राणे इज अ फॅक्टर जे तरेन तो पार्टीचे वतीन जे काम करता वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी लोकांक जे पार्टीक लागून जो एक विश्वास आसा तो तेणी चड वाडोवन दिल्लो आसा आपल्या परफॉर्मन्सान कित्याक म्हणून आतां बाबा येयला तेन्नाच्यान बाबा फॅक्टर म्हणटा बाबा येयल्याच्यान थंय सगळे म्हणजे कोणाक अशी सर्वीस ना अशी ना आनी कोणाक अशी गरीब म्हणजे जावं बारीक जावं मोठो जावं कोणी जावं मुसलमान जावं हिंदू जावं क्रिश्चन कोणी जावं ताका सगळ्याक घेवन चलता सगळ्यांक एकठांय करून
पण एकाच मनशा फाटल्यान अशी सगळ्यांनी रावप म्हणजे डेमोक्रेसीक म्हटल्यार तशें काय ना. म्हणजे कितें आमकां जो कोण बरो दिसता म्हणजे आमकां एक लिडर मेळ्ळा वाळपयशे म्हणजे 70 भागाक जेन्ना आमकां अशे लिडर येवन गेले ना अशें ना. म्हणजे तेजे पयलीं म्हणजे एक्टीव लिडर आनी यंग लिडर अशें मेळ्ळो की बाबा तो फुडें कितें तरी करूंक शकता आमच्या खातीर, आमच्या भुरग्यां खातीर. ताका लागून आमी तेजे फाटल्यान तेज्या बापायन बी भरपूर केल्लें आमच्या 70 खातीर. आतां तेज्या फाटल्यान बाबायच्या फाटल्यान आतां भाभी भायर सरला. म्हणजे दोगांय मेळून म्हणजे कितें तरी आसा म्हणजे 70च्या भागाक कितें तरी करतले म्हणून एक सपोर्ट. ताका लागून आमी तेंच्या फाटल्यान रावतले आनी हेजे फुडें सुद्दां आमी तेजेच फाटल्यान रावतले जावं तो खंयचीच पक्ष वचो. खंयच्या पक्षा वचो. हा. सो ही मतां विश्वजीत राणेची. विश्वजिता शिवाय हांगा पर्याय नाही. पर्याय ना. पर्याय उबोय जावना दिसता म्हाका. जावचोच ना आनी जाल्यार सुद्दां आमी ताका दिवचे ना, ऑप्शनूच दिवचे ना. डायरेक्ट ऑप्शनूच दिवचे ऑप्शनूच ना ताका. पूण आमी स्वता म्हणजे कशें आमी स्वता मुसलमान आमी स्वता प्रत्येकाच्या घरा वयता, मुसलमान जावं हिंदू जावं कोणी म्हणजे प्रत्येकाच्या घरा वचून बाबाचो प्रचार करता की बाबा वोट फक्त बाबाक दिवपाचें म्हणून. तूं गेल्लो भोंवलो? हय भोंवलो. प्रत्येक वार्डान आमी गेला. कितली लीड मेळटली म्हणटा? म्हाका इतकी आयडिया ना लेडी खंयचे जवळ जवळ जातली हांगा म्हाका दिसता वाळपय आमी बरे म्हणजे 70 भागाक ताका बरी मेळटली म्हणजे म्हाज्या हिसपान. बीजेपीक पडटली. बीजेपी. श्रीपाद नायक भाऊ. कितली लीड कितली मेळटली? म्हाका दिसता मिनिमम एक 15 ते 17 हजार लीड येवंक जाय वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीन. भाजपाक ती लीड आनी पर्याय म्हाका दिसता चड येतली लीड अशी दिसता. दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सी जर मेळत जाल्यार 30,000 क्रॉस जावंक जाय अशें आमकां फूल हें आसा. कॅम्पेनींग कशें जालें? कॅम्पेनींग जालें, बरें जालें. अशें दिसलें हे फाटी की खंय ना खंय MLAचो स्वताचो जेन्ना इलेक्शन आसता आनी ते तरेन जे डोर टू डोर कॅम्पेन करता आनी कॉर्नर मिटिंग्स जे घेताले जे MLAचे इलेक्शनाक जावं किंवा आमी आमचे कावन्सिलर इलेक्शनाक जे करताले ते तराचो जो वातावरण आसलो एनवायरमेंट तो हे फाटी पळोवन आयलो आमकां वाळपय. सो विश्वजिता वटेन लोक आसा काय भाजपा वटेन लोक आसा? म्हाका दिसता विश्वजिताक लागून भाजपा वांगडा लोक आसा अशें दिसता. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही इज द फॅक्टर न्ही जो कन्विन्स करून दिता लोकांक की तुमी जर BJPक वोट मारतले जाल्यार असलो परफॉर्मन्स तुमकां एका MLAन दिवपाक जाय ते आपूण दिला तुमकां. सो यू हॅव टू बी विथ द पार्टी. बिफोर रिंग ट्राय कार्यावळ शूट करपा खातीर वेगवेगळ्या गांवांत गेल्या. सद्या आयल्या परी आनी परी आमी अशें एका मनशाक मेळ्ळे तेजें नांव फटी गुरव. ताणी जी काणी सांगली ती काणी आयकत जाल्यार तुमी मातशे भविश्यान वतले आनी त्या वेळची जीण कशी आशिल्ली ती जाणा जावपा खातीर तुमकां मदत करतली. आम्ही पयलीं सुरवातीक काम लाकूड तोडपाचें करी. लाकूड तोडपाचें? लाकूड तोडपाचें म्हणजे लोक आतां घेता खूब घेता न्हू ते जवळ जवळ मी ते लाकडाचें काम 22 वर्सां केलां. 22 वर्सां? हां. आतां कुराडी 22 वर्सां काम केलां. ते काम आमी केलें आनी पयलीं तेच्या पयलीं आमी मिनाचें काम करी. हां. ते 10-15 वर्सां काम केलें. मिनाचेर म्हटल्यार खणीर हेजी खण आयर्न ओर. हय खणीर तें केलें 10-15 वर्सां. 10-15 वर्सां तें काम करून लास्ट मागीर आमी लाकूड भरपाचें काम केलें. ट्रक भरपाचें. ट्रक भरपाचें? हय. कापतालोय तूं? हां. कापतालो तूं? हय कापताले. ते मागीर आमी लास्ट तें केलें. तें 22 वर्सां काम केलें. ज्या मनशा कडेन 2 ट्रिपी भरपाक दिसाक जायना जाय न्हू थंयसर आमी 3 ट्रिपी भरी लाकडाच्यो वचून. लाकडाच्यो? जळवाच्यो. म्हापशा पणजे कोळमुटे तिडे आमी जुळो घेवन आमी तिडे बीन 5 शिवा घेवन वता. हांगच्यान पर्याच्यान बीन 5 शिवा घेवन आमी वता. एक पास आमी काडी एक पास आमच्या कडेन दवरी तो बरयना जा तो दवरी आनी वता. आनी चेक नाक्यार आमी तांकां चेक नाक्यार तांकां काय ना 2-2 रुपया दिवपाचे. 2 रुपया? हय 2 रुपया. टायमार काय आतां विलीन जाल्ल्या. ते 2-2 रुपया तांकां दिवपाचे आनी घेवन हो पास आमच्या कडेन आहा न्हू येयले कोणी हात केलो असो धरता जाल्यार तेचेर तारीख घातली काय तो पास ताका दाखव. पास रिकामी व्हरताले? हय. आनी मागीर तेचेर तारीख घालताले? येयले आनी तेंच्यांनी आडयले जाल्यार हांव पास दाखय म्हणून सांगलो. दाखयलो जाल्यार ताका हें करी जाल्यार दुसरो प्लॅन तो प्लॅन मेन दुसऱ्या ते करून 10 रुपया 20 रुपया दिवन तो निबावले जाय जाल्यार तशें तांकां दी आनी वता पास दिना तांकां दिवपाचें असलें काम आमी करता. तूं आतां ट्रक भरतालो?
चिऱ्यांच्या खणीर काम केलां. चिऱ्याचे खणी आमी चिरे भरपाचें काम केलां. चिरे मारपाचे ना भरपाचे काम खूब केलां लाखांनी. तुज्या सारक्याक आतां कितें आमी तुका आतां लाखभर गुणे जाय, 2 लाख जाय, 3 लाख जाय, ते पासून आमी मुकादामा कडेन घेवपाक कॉन्ट्रॅक्ट तेंचे कडेन जमाना जाय. आमी 4 जाण मनाय आसले आनी एक ड्रायव्हर आसलो न्हू, तेका आमी तेका जबाबदारी दी. पण मोठो आतां पात्रांव आहा तेका गुणे आतां जाय 2-3 लाख जाय जाल्यार आमी तेका दी. 2-3 लाख? हां. एका ट्रकान कितले वता? एका ट्रकान तेन्ना 300 गुणे LPचे आणि 12-10चे गाडयेर तुका 150-200 गुणे. बरी गाडी नवी. अशें म्हणून 3 लाखाक कितल्यो गाडयो वच्च्यो पडल्यो? 3 लाखाक म्हणून आमी 500 गाडयो दवरिल्ल्यो. अशें? हय. तेका 3 लाख गुणो घालूं जाय. तुका आतां म्हयन्यानूच जाय न्हू तो. एका म्हयन्यान गुणो जाय जाल्यार आमी 5-7 गाडयो दवरली. रातच्यो 2 मारी आनी दिसाच्यो 3 मारी आनी एक घ्या 4 जाण माना. मॅडम बरो सुगंधी येता. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गोळ्या दिवपाक विसरू नका. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? आता तुका ह्या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. तुवें केन्ना सोडलें? केन्ना येता? आमी सोडल्यार आतां म्हणजे हे आतां काम सोडल्यार आतां 10-20 वर्सां जालीं. 10-20 याद ना तुका? 10 काय 20? 10-15 वर्सां. 10-15 वर्सां. आतां कितें करता? आतां कांय ना. आतां अशें भोंवन येयले अशें येवंत मारले गेले घरा. पावस आतां पडलो फाल्यां जाल्यार कितें करपाचें काय इल्लें रुजय घालपाचें आनी कितें करपाचें अशें करपाचें. आतां कांय ना. सुखी आसा? पोर्तुगीज टायमार बी आशिल्लो तूं? हय. पुर्तुगीज टायमार आशिल्लो खरो. पुर्तुगीज टायमार असलीं कामां नासलीं न्हू. चिऱ्यांची. तेन्ना काय करी तूं? चिऱ्यांची बी कामां ना. तेन्ना आमी शेत करपाचें. पुर्तुगीज टायमार शेत करपाचें आनी गोरवां राखपाचीं. तशें? हां. आतां 400 फुडें आसा गोरवां. आतां तांकां घेवन बड्डारो वचपाचें. हाडून दनपारां हाडली बाबांनी सोडली परत सांजचे घेवन गेले. इतलें काम करूं मागीर आनी कांय ना. मागीर हेच बिजनेस मागीर सगळें गोवा मुक्ती जालें की सुरू केलें. आनी गोवा मुक्ती जाल्या त्या उपरांत मागीर आमी ते मिनाच्या कामाक बी गेले. मिनाचें काम बी आमी खूब केलां. ते दीस तूं मिस करता काय ना? त्या दिसांची यादो काडटा काय ना? यादो काडटा म्हणून यादो काडून काय उपयोग जाता. फ्रेंड बी आहा तुगेले तेन्नाचे? तशें सोडना. आमचे खंय 10-1 जाणां आमी. आतां त्या वांगडचे आमचे ते आमी ना. आमचे 8 जाणांचे गँग आसले. 8 जाणांचे गँग. आतां मेळटा काय मेळना तुमी? मेळटा. आतां जाणटे जाले न्हू. भोंवता आतां भोंवता. कोणाक मेळ्ळो सगळेच काय येता. आमच्या वांगडचे कोण ना. हय. 13 वर्सां. आनी कितल्या वर्सां मतदान मेळटलें सांग? 18 वर्सां. आनी 5 वर्सांनी? हय. फुडल्या फावटी जेन्ना परत इलेक्शन जातलें हे लोकसभेचें तेन्ना तूं मतां मारपाक वतलो? ना मारचो ना? तेज्या उपरांत 5 वर्सांच्या उपरांत. 5 म्हळ्यार आतां जालें ना. आतां फुडल्या 5 वर्सांनी जातलें. तूं कितल्याचो आसतलो तेन्ना? 18चो. तुका मतदानाचो हक्क मेळटलो तेन्ना मारपाक वतलो काय ना? मारतलो मरे? शुअर? अशी शाही लावन घेतलो मरे? हां. आतां दाखय. आतां बी लावना मरे घरा वचून? ना. पर्या सगळ्यान चड मतां पडली. लोक कितें उमेदीर भायर आयले, फोर्स केलो म्हणून भायर आयले, भयान भायर आयले, भायर सरले. तुमचे कशे तुमचे वोट मारले ते दाखया. कोण येतलो असो दिसता? हांगासर म्हणटा हांगासर ती येतली. ती म्हणजे भाजपा? भाजपाची. भाजपा येतले. सगळ्यांनी बाबी म्हणून मारले, दिव्या राणी म्हणून मारले. सगळ्यांनी म्हणजे जेणी मारली ताणी दारान येऊन मागले. आपण जाऊन गेले तुम्ही?
वाचले मॅनिफेस्टो बी कितें ना आनी कित्याक तांकांच पयलीं पासून लोक हें करता न्हू हय तांकां आतां खाशे आसा पळय न्ही प्रताप सिंग राणे तांची परंपरा ही सांबाळटा हय तशीच चालू ती सांबाळटा हय तेंची सांबाळटा काय तुमकां आजून तांची याद येता खाशांची खाशांची याद जाता आनी तेंचें हें आहा न्हू आतां चलता न्हू तेंची परंपरा तेंची परंपरा हय वारस चलता तुम्ही पिसुल्लेचे सरपंच आणि पर्य मतदारसंघ पडटा हायेस्ट मतदान जालें लोक आपूण जावन भायर सरले काय तुम्ही गाडयांनी बी घालून ना ना लोक आपूण जावन भायर सरल्या आनी दुसरें म्हणजे आमच्या आमदारान आनी हेल्थ मिनिस्टरान लोकांक अनावन्स केल्लें की जादाशे जादा लोक भायर सरचे म्हणून तेच्या रिस्पेक्टाक लागून लोक सगळे भायर सरले आनी वोटींग केलां सगळ्यांनी मतदान कशें जालें तें सांग मतदान नंबर 1 त्याच्या बद्दल काय डाऊट ना आम्ही पर्या मतदारसंघात आमचे आमदार दिव्या राणे आणि ज्या रीतीन आमच्या मतदारसंघान प्रचार झाला कॉर्नर मिटिंग्स म्हणा जाहीर सभा म्हणा डोर टू डोर कॅम्पेनिंग म्हणा आमचे प्रत्येक जे आता आमची झेडपी आसली केरी पंचायतीची देवयानी गांवात तिने आम्ही सगळे आमच्या पंचायतीन टोटल 7 गांव 7 गांवांनी आम्ही डोर टू डोर कॅम्पेनिंग केल्ली लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आणि हो लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळपाचें कारण म्हटल्यार आमचे जे मंत्री आसा 70चे आमचे बाबा रिस्पेक्टेड सर विश्वजीत राणे आणि आमची आमदार जे तुमकां खबर आसा की विधानसभेक हायेस्ट लिडींग इन गोवा येयल्ली आसा सो तेंचें काम आणि भाजपा कडल्यान जो तांकां प्रतिसाद मेळ्ळो जो तांच्या फायनान्शियल सपोर्ट मेळ्ळो जे त्यांच्या 70 खातीर विकास करपाचो त्या विकासाक लागून आणि त्या फायनान्शियल सपोर्टाक लागून आणि भाजपाचें काम आणि आमच्या दोन्ही लिडरांच्या कामाच्या वतीन सो आमची म्हाका दिसता की आमच्या 70 तरी पर्या मतदारसंघान हायेस्ट लीड मेळटा सो हे आता खंयच्या मुद्द्याचेर जातले काय फक्त विश्वजीत राणेन सांगले म्हणून लोक हे इलेक्शन जे जाला 70 तरी ते विश्वजीत राण्याक लागून जाला आनी तेजे मिसेसीक लागून कित्याक ते डेवलपमेंट तेंच्यांनी भरपूर आमचो केल्लो आसा ज्या ज्या क्षेत्रान आमीचे भुरगे शिकपाक वयता बाकीचे कडेन खंय खंय वयता कितें काम आसा जाल्यार ते केन्ना ना म्हणना आनी तेंचो बरो एप्रोच आसता भुरग्यांक फुडें काडपाचो महिलांक फुडें काडपाचो तेका लागून हांगा 90% तरी म्हाका दिसता गोंयान नंबर 1 पर्या आसतले अशें म्हाका कितली लीड मेळटलीशी दिसता पर्या जी आमचे मॅडमीक पडली तेज्या पेक्षा ज्यादा पडटली अशें दिसता आमकां चड पडटली 80+ जातली पर्या आनी वाळपय बी आसा पूण हायेस्ट गोंयान पर्यान पडटले अशें दिसता सगळ्यान चड लीड पर्या दितले अशें ओपोजिशन ना तो दुसरो विश्वजीत कृष्णराव राणे आशिल्लो पळय तो सध्या एक्झिस्ट आसा काय ना ताणें कॉन्टेस्ट केल्ले हांव तुका आमच्या पंचायती बद्दल सांगता म्हाजी पंचायत मावस पंचायतीन टोटल 7 गांव 7 बूथ ऑपोजिशनाचे एकाय बुथाचेर कोणूच ऑपोजिशनाचे आमचो पुलिंग एजंट सुद्दां नासलो हे सगळे परी आनी हातून जाले कंप्लीट वाळपय जाले काय थंय थोडे कडेन लागलेले तांचे ना 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 कोणा कडेच ना पूण लोक तरी आसा थोडे तरी मतां मारतले काँग्रेसीक पूण लोक कोण भायरूच सरूंक ना ऑपोजिशन म्हणून कोणी दाखोवंकच दिवंक ना न्हू तेका लागून आमी गोवन कितें म्हणटा रेव्होल्युशनरी गोवन म्हाका खबर ना कोण रेव्होल्युशनरी गोवन ते फक्त ते वयल्यावर कितें तरी उलयला तें पूण आमच्या 70 तरी कोण मोर्चा बी जाल्लो तांचो ना तितलें काय म्हाज्या लक्षांत ना आता एक म्हणजे हे फक्त विश्वजीत राणे आणि दिव्या राणे एफिलिएशन काय भाजपाकय लोक आवडटा म्हणून मतदान करता ना दिव्या राणे आणि विश्वजीत बाबा तेका लागून सगळे ते खंय आसा ते खंय आसा ते ओड आसा 70ची जनता तेंच्या वांगडा आसा आणि ते ज्या जाग्यार आसा थंयसरूच ओड जातली सो हे सगळे आता बाबा पावर एकदम बाबा आणि भाभी पावर फक्त भाजपा म्हणटा तू भाजप बाबा जपा भाजप काय बाबा जपा तुमचे बाबा आणि भाभी जपा बाबा आणि भाभी भाजपा ओके देव बरें थँक्यू मत मारले पर्या मतदारसंघ हय सोल्या नारायणनगरान आमकां नारायणनगरान बोट दाखय मरे मत मारले आसा मरे तुज्या अजून न्ही पर्या मतदारसंघाच्या लोकांचे अजून म्हणसर हे कित्याक उरलां सांगपा आमचे बी गेले आमी साखळे आमकां इतले लांब लायल्ले हांगासून तुमचे चड लायल्ले दिसता
परत येत म्हणून एखादं दोनदा मारीत न्ही. आणि गर्दी आशिल्ली? गर्दी आसली आमच्या बुथार गर्दी आसली फूल फूल. कोण येता म्हणटा भाजपा काय कमळ फुलेल काय हात फुलेल ते आमी सांगूंक शकना न्हू. ते लोकांनी कोणा मारले ते. तू हॅपी तुका रोकडोच मेळ्ळें मतां मारता. बिफोर इंक ड्रायज कार्यावळीन आमी भोवले 2 मतदारसंघ परये आनी वाळपय. आनी कारणे अशें आशिल्लें की ह्या दोनूय मतदारसंघाचेर जे प्रभाव आसा ते कॉमन मनशांचो आसा. एक म्हणजे विश्वजीत राणे आनी तांची घरकान्न डॉक्टर दिव्या राणे. आमी पळयलें की हांगा क्लियरली भारतीय जनता पक्षा वटेन इन्क्लिनेशन दिसता. भारतीय जनता पक्षाक हांगा चड मतां पडटलीं हें दिसता. पूण कितलीं मतां पडटलीं कितले लीड येतली हें आतां म्हणसर सांगूंक शकना. आमी पळयता क्लियरली हांगा बाबा आनी भाभी हो फॅक्टर आसा आनी त्या फॅक्टराचेर मतदान जाल्लें आसा. अशें न्ही की 100% मतदान तांच्या फावरार जाला. असो कांय टक्के आसा जे काँग्रेसी खातीर जाला, जे आरजी खातीर जाला, जे ओपोजिशन म्हणून हांगा वावुरता. पूण ओपोजिशन विथ अ फेस अशें हांगा दिश्टी पडना. तुमी पळयतात BID बिफोर इंक ड्रायज ही कार्यावळ गोवा न्यूज हबाचेर आमी 5 सिरिजांची ही कार्यावळ तुमचे मुखार हाडली. आनी एकूच एम आशिल्लें की सगळे जाण इलेक्शनाच्या पयलीं याद करता, इलेक्शन जाले उपरांतूय लोकांक याद करप आनी तांचे मदीं वचप. आनी फक्त राजकारण न्ही जाल्यार तांचे जिवनशैली विशयी आनी तांकां जिवनान जे त्रास जाता ताजे विशयी उलोवप. सो बिफोर इंक ड्रायज ह्या सिरिजान तुमी पळयलें आमी गेल्ले पर्या आनी वाळपय मतदारसंघात. गोवा न्यूज हबाचेर ही कार्यावळ तुमचे मुखार हाडल्या. सो अशें आनीकूय कार्यावळ पळोवपा खातीर आमकां फॉलो करा युट्यूबाचेर, फेसबुकाचेर, इंस्टाग्रामाचेर. पळयत राव. Powered by Panchamrita. Travel partners Counto Honda. 20 years of trust and performance. Counto Honda rides on.